सगळे कित्याक लागून जमल्या कितें जालें? आमी हांगासरले लोकल टॅक्सीकार जे हांगा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जे टॅक्सी बिजनस गाडयो आमचे चलता हांगासर आमी जमलेले कित्याक जाणाय हांगासर आयज तेंच्यांनी बोर्ड लायला तितून तेंच्या बोर्डाचेर मेन्शन आसलें की जो आमी एक्झिस्टिंग रोड आसला आमी अजून मेरेन त्या रस्त्यान एअरपोर्टार भितून एंट्री करताले आनी एक्झिट करताले त्याच सेम रस्त्यांतल्यान आमी आमचो डिमांड असो आसलो की आता तेंच्यांनी फ्लायओव्हर बांधल्या नंतर हो रोड खंय तरी ते बंद करपाचे म्हणून आमकां अशें कळली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आणि त्याच्या रिलेटेड आमी ऑलरेडी सगळे जे सरकारी ऑफिसां आहा तेतून आमी ऑलरेडी लेटरां केल्ली आहा की आमकां हो एक्झिस्टिंग रोड चालू दवरपाचो ही लेटरां दिल्ले आसतना पासून आयज तेंच्यांनी तेचेर तेंचो एक बॅनर मारला थंय की 4 व्हिलर बॅन आहा म्हण त्या रस्त्यान वचपाक एअरपोर्टाचेर एंट्री ना म्हण मागीर आमी कित्याक वचपाचें भायरसून आमी हांगासर रावता आमची घरां हांगासरल्यान 2 किलोमिटर 3 किलोमिटराचेर घरां आहा आमी 5 मिनटान एअरपोर्टार पावता जाल्यार ऑल द वे आमी दारगळी कित्याक वयतले एअरपोर्टार गाडी घालपाक आमकां गरज ना न्हू कितले पयस पडटा हांगाच्यान आमकां आमच्या घरा कडल्यान बीन आमी जर सगळे जाण भायर सरले जाल्यार अप्रॉक्स आमचे पयलीं जे 10 किलोमिटराच्या भितून जाताले रेंजी भितून बसताले ते आतां खंय तरी आमकां 25-30 किलोमिटर पडटाले म्हटल्यार तूं मोपा एअरपोर्ट टू कालांगूट कांदोलीम बागा ही ट्रीप घेवन गेल्ल्या सारकी एअरपोर्टार येता जाल्यार मागीर आमकां फायदो कितें इवन आतां कोण पिकअपाक येतले कोण पिकअपाक येतले पळय ते कशें आहा फ्लायट लँड जावन भायर येवन ते घरा कडल्यान भायर सरचे ना ते प्रायर पयलीं येवन होल्ड करून रावता हांगासर एअरपोर्टाचेर ते खंय उबे रावतले तेंचो कितें बंदोबस्त केला हेंच्यांनी आतां जर लिंक रोड चालू करता म्हणटा लिंक रोडा वयल्यान जर वचपाक हेंच्यांनी चालू केले गाडयो जाल्यार जे वेटिंगाक येवन रावतले लोक भायर तांकां खंय हेंच्यांनी जागो करून दिला रावपा खातीर पिकअपा खातीर कांयच जागो करून दिल्लो ना आमी हे केन्नाच जावपाक दिवचे ना आमी आमची जाता तितली ताकद लायतले हे आमचे जो रोड एक्झिस्टिंग आहा पळय तेच रस्त्यान गाडयो घेवन वचपाक जर आमकां हो बंद करता रोड जाल्यार हेंच्यांनी चिंतपाचें की हेंच्या स्टाफाक न्हू हेंचे इक्विपमेंट घेतले कितें येतले ते सगळ्यांक बंद हो रोड इवन तेंचो स्टाफ 2 व्हिलर यूज करून तांकां इवन हेंचे स्टाफ जे आमच्या सगळ्या गांवांतल्यान वयतले आमी सगळ्या गांवांनी सांगतले ह्या गांवांतलो रोड यूज करून ते स्टाफ हेंचे येता कामांक सगळ्यांक आडयतले आमी थंय कोणाकूच येवपाक दिवचे ना जर आमकां हो रोड बंद केलो जाल्यार आमकां टॅक्सीकारांक इवन प्रायवेट 4 व्हिलर सगळ्यांक हो रोड चालू आसपाक जाय एक्झिस्टिंग रोड हो चालू दवरूंकूच जाय हेंच्यांनी आमी 15-20 किलोमिटर पयस वयचे ना मोपा एअरपोर्टाचेर येवपा खातीर आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार आतां जे 11 पासिंग जेंच्यांनी आतां गाडयो चलयल्या पळय आयज आमी हांगा 11 पासिंग सगळ्यां खातीर रावलेले हांगा जे 11 पासिंग जे आयज गाडये भाडे घेवन बी गेले पळय तांकां एक अक्कल येवपाक लागून सांगता बाबा हे रोड आहा पळय तो तुमकां सगळ्यांक लागून हो केल्लो आहा आमी जे करता पळय आतां फाटल्या 280 केला आतां हो बोर्ड काडपाक लायला पळय पुलिसां तर्फे ते आमी करता ते सगळ्यां खातीर करता जे 11 पासिंग आहात तांकां सगळ्यांक सांगता नेक्स्ट टायम जर कितें जायत जाल्यार तुमी सगळे आमच्या बरोबर येवपाक जाय आमी तुमकां इन्वायट करपाची गरज ना तुमकां हो रोड लागता न्हू सगळ्यांनी वांगडा येवन करपाचें कितें ते आमी थंय वयतले 100 फावटी आनी आमीच करून घेतले म्हणून रावो नाका तुमकांय खंय तरी यूज जातलो रस्तो फाल्यां सकाळी सो मागता सगळे 11 पासिंग कोण आहा पळय आमचे जे रस्त्यान अप डावन करता पळय सद्यान हे फुडें करून सोदता पळय ते सगळे वांगडा रावा मरे आनी एक वटेन रावन कितें ते करुया सगळे आमचे भुरगे आहा पळय शिवरियाचे ते आहात पण तुमचे खंय तरी आमकां तुमच्या पासून खंय तरी एक अपेक्षा आसता की बाबा तुमी सगळे येवपाचे म्हणून आमच्या वांगडा आमी तुमच्या कडेन इतकी सादी अपेक्षा दवरता आमी हांगा जर मारता थंय आनी तुमी जर भाडी घेवन गेले जाल्यार तुमकां अक्कल शुन्य तुमकां मागीर आनी कितें म्हणपाचें ते तुमीच चिंता जे आतां हे खबर कळ्ळे आसतना जे गेले पळय भाडे घेवन तांकां लागून स्पेशल आहा स्पेशल एक हे तुमकां लागून निरोप आहो तुम्ही नेक्स्ट टायम हे करूं नाका मागीर म्हणू नाका आमकां कितें कितें म्हणटा म्हणून की आमकां तुमकां कितें म्हटलेलें नाका तुमकां रोड उरतलो मरे आमकांय उरतलो आमकां स्पेशल अशें कोण कार्डां करून दिवचे ना रोडा खातीर सो मागता सगळ्यांक एकट्ठे येवन कितें ते झगड्या आनी कितें हे फुडें कितें इनलिगलिटी जातले पळय ताका आमी वांगडा रावन सगळे फायट दिवया हो रोड बंद जायत जाल्यार हांगासर सकयलची बार रेस्टॉरंट्स आहा सकयल हांगासर कोणाचे हॉटेल्स आहा हे सगळ्या बिजनेसाचेर इफेक्ट पडटलो सो आमी मागता सगळे आख्खे पेडणेकारांक की आतां बाबा खंय तरी जागे जाया पयलीं कितें जालें तें जालें हेन्सफोर्थ असलें कितें जावंक जायना तेका लागून आमी हे रस्त्या खातीर फायट करतले तेन्ना आमच्या बरोबर तुमी एकटी रावा सगळे हे जे कोण हॉटेल्स चलयता दुकान आहा कोणाची शॉप्स आहा जे हे लिंक रोडा खातीर तांकां बिजनस मेळटा म्हाजी कळकळीची विनंती तांकां पासून तुमी आमच्या बरोबर हो रोड आमी कशाय भाशेन आमच्या खातीर चालू दवरुया जेणे करून तुमचो बिजनस आहा तो स्टेबल उरतलो आनी आमकां इन फ्युचर हांगासून गाडयो व्हरपाक हाडपाक मेळटले फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमकां सांगता आयचो ह्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन उद्देश म्हटल्यार आयज GMRन सडनली आयज एक होल्डिंग लायला तेचेर क्लियरली इंडिकेट केला की
2 and 3 wheeler entry only for emergency vehicle that is म्हटल्यार तेंचे कितें स्टाफाचे गाडये सो आनी कितें कॅरेज लगेज बीन येता तसले गाडये वचपाक एंट्री आनी जे लोकल भुरगे आहा जे सराउंडिंग एरियेत रावता विदिन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर किंवा 20 किलोमीटर अशा भुरग्यांक एंट्री नासतली। आयज ह्यो मोपा एअरपोर्ट येयलो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो तो लोकलांच्या इंट्रस्टा खातीर येयलो का गव्हर्नमेंट का GMRच्या तोच कळना। फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार आयज लोकलांचे भवितव्यच उरोंक ना एअरपोर्टार सगळ्या गजालीक स्ट्रगल करचो पडटा। सांगपाचें म्हटल्यार आयज GMRन डायरेक्ट घेवन हांगा होल्डिंग लायल्या आनी एंट्री बंद। जेन्ना ही गजाल सगळ्या भुरग्यांक कळ्ळी जे शू वॉरियर्साचे मेंबर आनी बाकीचे लोकल्स जितले आमचे सराउंडिंग एरियाचे भुरगे सगळे हांगा जमले आनी इमिजिएटली कॉल केलो की GMR आपली दादागिरी करपाक सोदता आनी होल्डिंग लायलो। तेन्ना तो DYSP PI चिमुलकर PI लोकरे आयलो हांगा आनी सिच्युएशन थंड केलें आनी रिमूव करता बोर्ड म्हणपाक लागला आमी सडनली। पण हेन्सफोर्थ आमी असो इन्सिडंट हांगा जावपाक दिवचे ना। जे कितें लोकल्सां खातीर आमकां स्ट्रगल करचें पडटलें ते आमी सदींच फुडें आसतले। त्या खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें जाता आनी लॉकअपात सुद्दां वयचें पडलें जाता। ह्या खातीर आमी सदींच सगळ्यांच्या वांगडा रावतले आनी हांव तुमच्या वतीन सगळ्यांक सांगपाक सोदता आनी गव्हर्नमेंटाकाय सांगपाक सोदता जो लोकल्सांचो जो इश्यू आहा जो मेन आहा टॅक्सी रिलेटेड इश्यू आहा जो अजून सॉल्व जावंक ना। सो आमचो दोतर प्रमोद सावंत हेचे एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन चल्लेलें आहा BJP गव्हर्नमेंटान। तेणी मातशें हांगा लक्ष घालपाचो जो लोकल्सांक त्रास जाता तेचेर खंय तरी पॉझिटिव्ह थिंकींग दवरून लोकल्सांक एक हेल्प करपाची ना की GMRचे भवितव्य चिंतपाचें। खंय तरी लोकल्सांक खातीर हो प्रोजेक्ट इल्लो पब्लिका खातीर म्हणटा जेंच्यांनी सॅक्रिफायस केली आपली जमीन सॅक्रिफायस केल्ली आहा। खंय तरी आयज ते पोटा खातीर हांगा टॅक्सी चलयता। GMR जॉब ना ते नात आहा हांगासर बट खंय तरी टॅक्सीचेर हे तेंचो धंदो कसो सोंपोवपाचो आनी GMRचे EV गाडये चलपाचे त्याच्या खातीर फुडें सरलेले आहा हे दिसता। त्या खातीर सगळी गव्हर्नमेंट हाडपाक मेळटले। फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमकां सांगता आयचो ह्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन उद्देश म्हटल्यार आयज GMRन सडनली आयज एक होल्डिंग लायला। तेचे क्लियरली इंडिकेट केला की 2 and 3 wheeler entry only for emergency vehicle that is म्हटल्यार तेंचे कितें स्टाफाचे गाडये सो आनी कितें कॅरेज लगेज बीन येता तसले गाडये वचपाक एंट्री आनी जे लोकल भुरगे आहा जे सराउंडिंग एरियेत रावता विदिन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर किंवा 20 किलोमीटर अशा भुरग्यांक एंट्री नासतली। आयज ह्यो मोपा एअरपोर्ट येयलो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो तो लोकलांच्या इंट्रस्टा खातीर येयलो का गव्हर्नमेंट का GMRच्या तोच कळना। फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार आयज लोकलांचे भवितव्यच उरोंक ना एअरपोर्टार सगळ्या गजालीक स्ट्रगल करचो पडटा। सांगपाचें म्हटल्यार आयज GMRन डायरेक्ट घेवन हांगा होल्डिंग लायल्या आनी एंट्री बंद। जेन्ना ही गजाल सगळ्या भुरग्यांक कळ्ळी जे शू वॉरियर्साचे मेंबर आनी बाकीचे लोकल्स जितले आमचे सराउंडिंग एरियाचे भुरगे सगळे हांगा जमले आनी इमिजिएटली कॉल केलो की GMR आपली दादागिरी करपाक सोदता आनी होल्डिंग लायलो। तेन्ना तो DYSP PI चिमुलकर PI लोकरे आयलो हांगा आनी सिच्युएशन थंड केलें आनी रिमूव करता बोर्ड म्हणपाक लागला आमी सडनली। पण हेन्सफोर्थ आमी असो इन्सिडंट हांगा जावपाक दिवचे ना। जे कितें लोकल्सां खातीर आमकां स्ट्रगल करचें पडटलें ते आमी सदींच फुडें आसतले। त्या खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें जाता आनी लॉकअपात सुद्दां वयचें पडलें जाता। ह्या खातीर आमी सदींच सगळ्यांच्या वांगडा रावतले आनी हांव तुमच्या वतीन सगळ्यांक सांगपाक सोदता आनी गव्हर्नमेंटाकाय सांगपाक सोदता जो लोकल्सांचो जो इश्यू आहा जो मेन आहा टॅक्सी रिलेटेड इश्यू आहा जो अजून सॉल्व जावंक ना। सो आमचो दोतर प्रमोद सावंत हेचे एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन चल्लेलें आहा BJP गव्हर्नमेंटान। तेणी मातशें हांगा लक्ष घालपाचो जो लोकल्सांक त्रास जाता तेचेर खंय तरी पॉझिटिव्ह थिंकींग दवरून लोकल्सांक एक हेल्प करपाची ना की GMRचे भवितव्य चिंतपाचें। खंय तरी लोकल्सांक खातीर हो प्रोजेक्ट इल्लो पब्लिका खातीर म्हणटा जेंच्यांनी सॅक्रिफायस केली आपली जमीन सॅक्रिफायस केल्ली आहा। खंय तरी आयज ते पोटा खातीर हांगा टॅक्सी चलयता। GMR जॉब ना ते नात आहा हांगासर बट खंय तरी टॅक्सीचेर हे तेंचो धंदो कसो सोंपोवपाचो आनी GMRचे EV गाडये चलपाचे त्याच्या खातीर फुडें सरलेले आहा हे दिसता। त्या खातीर सगळी गव्हर्नमेंट यंत्रणा तांकां हाती खाली धरून जो अत्याचार चल्लो तो कमी जावपाचो। तुम्ही पळयतात GNH।